friends and welcome back to our channel. Isha sogli bari ay no. Ami ha bara. Okay, bara amla. Dalo is last dish. Almagi early morning fly. Okay. Yani dalma salmu ge niwad. पहिली चाकून आणि थँक्यू तुम सगळ्यांक तुम जाणाले तो रेमेडी सांगले मग म्हाका ओके आणि दोतोरा गेली सजेशन बी दिली मग ओके थँक्यू तुमकां आणि हय आयज मडगांव वचून जाय कार्गो थोडो करपा जाय सो कार्गो करपा वयतलो आनी आतां च्या पिवपाचें सो चायको कितें केलें तें दाखयता मामीन ओके आणि चय मामीन ना पाना वयली भाकरी केला चय आणि हे चय अशें करून ती दोनूय सायडीन भाजूंक पडटा तुमी खायला आसतली वद्दांनी हें करून सो स्लो हेजी मातशी भाजूंक पडटी ओके पयली मामी ल्हान आसतना करताली पळय आतां गॅसीचेर करता पयली भायर उज्याचेर करताली त्या पयली लाकडांचेर करता न्हू जेवण बी सगलें सो भायर जातालें सो आतां गॅसीचेर सगलें ओके बरी लागता म्हाका ती भाकरी सो थंय आयज केली ती ओके आनी हांव पिता चाव आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके मामी ना आतां आळ्यान काडटा सो ती आपूण काडटा म्हणपाली सो हांव तुमकां दाखयता ओके पळय दाखोवपा मेळ्ळें लागलो न्हू आनी ना ती आळ्यान वाडटा कित्याक लागून फ्लॉसीन ना आळ्यान हाड म्हणून सांगलें सो तें व्हरपाचें आतां मागीर तें हॉण मात्ती न्हू गे आनी आळ्यान हें केलें न्हू काण जातरी ना येदें तें लागून मागीर ती भाजता सो कित्याक बरी उरता पिड्यार बी ना आनी रेचाद मसालो बी करता ती मागीर सो तोय बी आम हिंगासून वताय ती मागीर तें सकन फोंड मान दिता रेचाद मसालो बी सो हांव आळ्यान दाखयता कितें कितें घायलें तें हे दोन नाल्ल घेयलाय व्हडले नाल्ल त्या हे बारकेले सॉरी बारके नाल्ल कित्याक चड आळ्यान वांटपा आमगे व्हरपा न्हू तें थिंगा सो ताका लागून आनी हळदी पीठ घायला जिरें आनी ह्यो सांगतेन मातशें धुवन घेयले उदकां आनी हेचे कोरिएंडर मातशें धुयत ती कोरिएंडर धुवन दवरता ती सो मिरसांग पयर हांवें हाडपा लायलो ते सो तेच जार केलाय तें कित्याक सगळे धुवन बी दवरता ती सकयल सो आतां ते टायम मेळो ना ते अदमासान काडटी हांव अशें करून मेजरमेंट ना सो मेजरमेंटा ते खबर बरें ते अदमासाचें काडपाचें आं हितून शेपडा आनी कश्मिरी मिरसांगाय खंय कितली चड कितें घालताय चड शेपडो घालप खंय आनी कश्मिरी थोड्यो कश्मिरी 2-3 खंय कलर येवपाक आनी हेचो ह्यो कामताच्यो सो टोटल 3 भाशे मिरसांग घालता ती आनी तेन्ना हेचो आतां घायला लसूण घायला आनी हेचो ही आमसाण आनी सोलां सो आमसाण ही गांवठी म्हणून सांगला तेन गांवठी खंय आनी हें बांगड्या बी कोडी कोत्तले जाल्यार खंय आमसाण घालप ना खंय कित्याक गोड जाता म्हाका ती आनी सोलां घालता खंय सोलांनी कितें घालताय गे आनी बांगड्या कोड करता जाल्यार फकत सोलां घालपा खंय आमसाण घालपा न्हू ओके तो मसालो काळटेन आनी आतां हांव वयता मडगांव ओके आनी हांव मडगांव येयल्लो सांगलो तुमकां कार्गो करूं येता म्हणून सो कार्गो केलो बेनावली कितें थंयसून आनी थोडो बाजार उरलो तो केला ओके बाजार तुमकां दाखयलो ना हिंगा कित्याक लसी दाखयतलें हांव ओपन करता हिंगा तेका दवरला ओके आनी आतां आमी जेवपा येयलाय शारदा क्लासीक थिंगा ओके तेंपरा वयली जाली लेट जालो मातसो ओके सो जेयताय आनी मागीर वयता घरा आयज दुसरें येयला तेगे कजन येयला क्लासीक म्हणजे हो सो तो येयल्लो सो तेका खबर आहा तें कोरियर करपा तें
आनी मागीर ड्रिंक केला दाखय तुमकां. ताणें फ्रेश लायम सोडा केला आनी हें कितें रे फ्रूट पंच आनी स्क्वीड केलो आमी ऑर्डर गोल्डन फ्राय जायते येयलाय. सो आमकां जावपा ना नुस्तें खावपाक जाता रे आमकां. आनी चिली चिकन केल्लें. ओके आमी येयलो थाली जेवपाक. मागीर आतां चड जालें चोवपाचें कितें जाता तेजें. आनी आतां आमगे फीश थाली येयला. स्क्वीड आमना पार्सल केली त्या क्वॉन्टिटी चड आहली जालें ना खावपाक. फीश थाली दाखयता किंग फीश थाली आं एन्जॉय गेली सेम. ओके आतां आमी जेयताय ओके 1 मिनिट. आनी हांव पावलो घरा व्हडो पावलो ना तें हांव येयलो आतां आतां जालो 9 कित्याक आनी कांय शूट करूं ना हांवें. मातशें बिजी उरलो पॅकींग बी करपाक भयणीचे कडेन येयल्लें हेल्प करपाक. सो तें मातशें पॅक केलें तेणें बरोबर आनी हाड बी काडलें हांवें. जालो लास्ट दीस. ओके आनी काल सांगलो न्हू तुमकां हांवें डॅडीगे विडियो दाखयत म्हणून तियात्रां कातार म्हणलो तो. सो म्हाका घालपाक उडास ना. ओके तो आतां हांव घालता तुमकां. सो चोय डॅडी आहा तें हॉरिकेन आहा तो डॅडी म्हणटा कातार. आनी क्लियरिटी तितली ना म्हूण सांगलो तुमकां हांवें काल हितूंक. ओके सो मातशें आयकपा बरें क्लियर आहा बट क्लियरिटी तितली ना कॅमेरा. ओके सो तुमकां लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक कराय. ओके आनी कमेंट कराय केश म्हणलें तेणें कातार. ओके डिमांड कितलो गाडी घेवन घराशी येता. वेळ मेळ्ळो ना दीस पावना नायटी पडटा. कितें करूं खंयसर वचों सगळें सतायता. न्हिदोक दिना जेवंक दिना म्हाकाच आपयता. डिमांड कितलो गाडी घेवन घराशी येता. वेळ मेळ्ळो ना दीस पावना नायटी पडटा. शेतान कोणटा पेंटिंग कोत्ता शॉपिंगाक वेता. गोंयान रावन दास्ती मेकळे पड म्हजें बोत्ता. रुबियाना काट डॉलरां आनी पागार हांव घेता. हांव रे पिद्रेत हांव रे ते वय सगलें काम कोत्ता. शेतान कोणटा पेंटिंग कोत्ता शॉपिंगाक वेता. गोंयान रावन दास्ती मेकळे पड म्हजें बोत्ता. रुबियाना काट डॉलरां आनी पागार हांव घेता. God.
आतां हांव युट्यूबाचेर गेल्लो, म्हाका सकाळचो टायम मेळना, गेलो हांव मदें, बट परतून गेलो ना. चोयल्यार जायत कमेंट येयलो हाय. सो हांवें डॅडी सांगलें आनी डॅडी तुमकां दोन उतरां सांगूंक सोदता. ओके. हाय, कशें आहाय तुमी सगलीं? बरें आसात न्हू? भायल्या तेरान तुमी सगल्यांनी म्हाका विश केलो म्हणून हांव काळजांतल्यान खुशी. चड आनी चड तुमकां देव बरें करूं. आनी म्हज्या कांतार तुमकां लायक जाला म्हणून हांव भरपूर हॅप्पी जालो. तुमचे देवान भरपूर कृपेचें आपणाचें वेसां तुमचेर वतूं आनी सदांच तुमी खुशाल आसूं. देव बरें करूं. आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक तेगे कांतार लायक जालें म्हणून. म्युजीक पडलें आनी मातशें बरें दिसता लागलां तुमकां आयकून. ओके. आनी हय इतलें. आयज कांय काडूं ना. आयज हाल्या वयली फ्लायट म्हाका 7 o'clock. सो हिंगसून दिल्ली टू लंडन. ओके. सो आतां मेळटा तुमकां सारको लंडन. फ्लॉसी आनी बाब ती मेळटलीं. ओके. जायत जाणांनी मिस केलें तांकां, बाबा आनी फ्लॉसी. ओके. सो हय जालो. इतल्यान हांव म्हगे विडियो हिंग काबार कोता. तुमी तर लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. आनी हय थँक्यू तुमकां सगल्यांक.